दाविदाच्या पुताक जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, इस्रायलाच्या रायाक जोय, उंच सर्गी जोय जोय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना थावन दणवण आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गोठ समोरंभोवंक आमी सुरू करता. हो गोठ म्हणल्यार ताजे कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजलेच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळा उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत आनी मोयमेवून जिविताक आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन थारोवन दितल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान वचुया. तुमी ताळयो हाडल्यात जाल्यार वयर काडात बेसांव घालपाक. आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, मनशाच्या जिवितान ह्यो दोनूय घडयो आसात. होसाना होसाना ही वाखाणेची घडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता वो भायरायता ती घडी. सुखान तशें दुखांत देवाची कुशी करूंक बावार्थ आदार दिता. देखून आयच्या सेवा धर्माक आमी विशय घेतला, म्हजो बावार्थ दोंडोलचो ना. जेजू आपल्या दोरदुतांक बाकीत करता, खोशेत ताच्या कोश्टांच्या वेळार ते पळून वेतले आनी ताका एकलोच सांठले. तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा. जोरूय ताचो बावार्थ दोंडोलचो ना म्हूण पेद्रून इतले उर्बेन जेजूक जबाब दिलोलो, तोरूय पेद्रूचो बावार्थ दोंडोळ्ळो आनी तो जेजूक नेगार गेलो. आयच्यान आमी सुरू करता ताळयांचो आयतार. जेजूच्या पवित्र कोश्टांचे सातोळे हेंच आमी आयज उगडास केला. ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घालून की जेजूक जेरुजल्यान एका व्हड राजाचे येवकार कसो दिलो लोकांनी. जय जय म्हणून ताका ताळयो उबारून ताचो नोमान करून ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. असले जायते फावटी आमचें जिवीत जालां. दाखोवपाचें एक, पूण खरें कोरण्याचें जिवीत उरफाटें. खुर्सार मारपाचें दुसऱ्यांक, बोगलांटां घालपाचें दुसऱ्यांचेर, आनी चडशेकी आमी इनोसेंट म्हूण दाखोवपाचें. हें जुदेवांनी केलें कांय न्ही जाल्ल्या भाशेन. पूण आमी जाणो तांचें जिवीत आसलें डुप्लिकेट. जेजूक नमान करतात पूण त्याच बरोबर ताका फॉर्मोन मारतात आनी जिवेशी मारतात. असलें आमचें जिवीत जालां जाल्यार ह्या खिरीत सातोळ्यांत आमच्या पातकाचे बोगसरे मागून बरें जिवीत जियोंक, नवें जिवीत जियोंक आमकां आदार मागुया. हात जोडून सोगलीं दोळे धांपून तुमचे मागणे जिवीत बदलात म्हूण देवाक सांगात. म्हजें जिवीत बदल सायबा म्हूण देवाक सांगात. प्रार्थुया सरपदवीदारा सास्ताच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवन आमच्या सर्वंडारा मनशा सैम घेवचे आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेन ताच्या सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक कोण वाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता
आनी आमचे मदेकात आपली राजवडकी चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीक दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोळ करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजे थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हणुया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. म्हजीं खेबडां कोत्तात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सोरेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें म्हाका निवाजचो. सोरेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी. निस्तूर मनशांचें पेंडें म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विडटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो. तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालती जालो. मरो पर्यान आनी खुर्सार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रचनेन परगटचें. देवाचें उतर हें. उद्गार सगलीं उबी रावया. मोरो पर्यान, खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मार्कू पोरमोणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुडकेल याज्ञिकांनी जाणट्या, साश्ट्या आनी आख्खे महाधर्म सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताका विचारलें, तूं सुदैवाचो राजा ओय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं पोतून विचारलें,
तूं कांयच जबाब दिनाय कितले गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पोरबे समयार खंयच्याय एका कोयद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकोणीत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कोयदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांची रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कोर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, सुदैवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय. मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका म्हणलें, तशें जाल्यार सुदैवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय. ताणें नव्यान हुयेल मारली. ताका खुसार मार. तोरी पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां. पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. ताका खुसार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोंड दिवन खुर्सार खिळावंक ताचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राज आंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पोलतोण जमली. ताका एक जांबळें आंगोस घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमान करूंक लागले, नमान तुका येशू देवाच्या राया. आनी बेतकादी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे थिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबडां केल्या उपरांत जांबळें आंगोस काडून नव्यान ताका ताची खाशेली आंगावली घाली आनी ताका खुर्सार खिळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरियेचो शिमाव अलेक्झांडर आनी रुफस हाचो बापूय खेड्या गांवांत येताले. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोटा म्हणगे खोट्याचो जागो म्हणटा ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंड रोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवन तांणी सोडती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटली. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, सुदैवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा कोत्तालो म्हणून, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या खुसा वेलो देव आनी तुका सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल यादनीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कोऱ्यो कोत्ताले. हाणें हेरांक सरयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोदमानचे खातीर ताका आतां खुर्सा वेलो देंवून दी. ताचे बरोबर खुर्सार मोत्ताले तेय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले. दनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. म्हणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय.
हें आयकून थंय उबी आसलोली थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिशाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यान आलंबें बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून रावात एलिचा ताका देवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. हांगा सगळीं दिमी मोडची. उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयतावन सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकारा आसलेल्या शोकपोतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. सगळीं बसात. म्हज्या भयणी भावांनो, आयज सावन आमी ह्या पवित्र सातोळ्या भितर सरताव. आयज जेजूच्या कोश्टांचो आयतार, पाम संडे, आनी आखी पवित्र सभा तयार जाता ह्या जेजूच्या मुखेल जिविताच्या गुटांचेर नियाळ करूंक. जेजूचे कोश्ट, ताचें मरण आनी सोरशेकी बापान ताका पुनर्जिवंत केलो ही घडणी. आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे आनी भावार्थाच्यो ह्यो जावन आसात मुखेल घडण्यो, मुखेल भावार्थाच्यो उचारण्यो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. आनी पळयात बाबणो, आयच्या तिनूय वाचपांनी कशे तरेन आमकां आदल्या कोरारान देव बाकीत करता इस्रायल परजेक इजायस प्रवाद्या वरवीं की आपूण सरवंडराक धाडटलो खरो, पूण तो कोश्टा वरवीं मनशा कुळाक सोडयतलो. बेश्टो सोडोवचो ना, आपूण कोश्ट सोंसून, पूण ताच्या कोश्टांनी ती बेटकाटी मोडची ना, ती मिणमिणटी वाट पालोवची ना. म्हणजे जेजू सवे इजायस प्रवादी म्हणटा तो पालोवचो ना. मिणमिणटी वाट सदांच जिवाळ आसतली, पालोवची ना. हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जरी तो देवाचो पूत आसलो आनी देवा सारको आसलो, पूण ताणें खालती कायेन देवपण सोडून मनीस जालो, आमचे खातीर मनीसपण घेतले, गुलामाचो आकार घेतलो. गुलाम कसो ह्या संवसारान तो आयलो. कोण तो? संवसाराचो सरवंडार, तुजो आनी म्हजो दोनी, तुजो आनी म्हजो देव गुलामाचो आकार घेवन आयलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकताव आख्खो इतिहास जेजूच्या कोश्टांचो. कशे तरेन हो लोक जेजूक येवकार दिता, हालेलुया म्हणून, होजाना म्हणून, आनी तोच लोक पत्तता. हें पत्तप बामणिनो आमचें सैम जालां. आयज एके भाशेन, फाल्यां दुसरे भाशेन. तुका तर आयज बरें केलें तो मनीस बरो, पूण तुका तर जाय तशें तो मनीस करिना, पत्तलें हांव. असलें जिवीत आमचें. मागीर ताज्यो खबरो, मागीर ताजी घराणी, मागीर ताज्यो केश्यो, मागीर गजाली बोलकावांनी, आनी मागीर पासयेक वेतना आमकां बरें दिसता, तें बरें जित्ता मिसता आमच्या काळजान आनी पोटान. असलें आमचें जिवीत आमी जियेता तेन्ना हें देवाक मानना बाबडीनो. हें जुदेवांनी केलें तरी देवान आपल्या पुताक धाडलो आमची सरवण करूंक. जेजूच्यान ह्या मनशांक जे ताजे मस्कऱ्यो करताले
ताज्यो केश्टायो करताले, ताजी फोगडां कोत्ताले, ताजेर गाराणें घालताले, जेजून एका खिणा भितर तांकां नाटक करूंक जायनासली. एका खिणा भितर आपल्या स्वर्गीच्या बापाक उलो मारून उजो घाल हांचेर म्हूण जायनासलें. काबार कोर हांकां सगल्यांक, कित्याकूच उपकारो न्ही अशें म्हणूंक जायनासलें. जातालें बाबडीनो. पूण जेजून आमकां दाखयलां खरें दैवीक जिवीत म्हणजे कितें तें, जें आमकां मेळ्ळां आमच्या बावतिजमाच्या दिसांतून. हें दैवीक जिवीत सांबाळुया, दैवीक जिवीत आमचें जियोंक वावरुया. आनी कशे तरेन वावुरता जेन्ना आमी बरें कोत्ता, दुसऱ्यांक आदार दिता, दुसऱ्याच्या गोरजांक पावता, तेन्नाच की हें दैवीक जिवीत आमचे भितर आसा तें बावतिजमाच्या देण्यान आमकां मेळ्ळां तें आमी जिवे सांबाळटा. नाजाल्यार आमचो कसलोच फायदो ना ह्या संवसारांत. बेश्टी जियेता पोलकी कशी जियेता आनी मरता, कांयच ना. पूण जो कोण बरें जिवीत जियेता ताजो उगडास सदांच उरता. आमचो उगडास जर आमकां जाय ह्या संवसारांत जिवी आसतना आमकां कोणाचो गरज पडना. पूण उगडास तर जाय आमचो जाल्यार बरें करून जियोया, बरें करून. तेन्नाच की आमचो उगडास कोणूय कोत्तलो हो मनीस बरो आसलो, ही ओस्तोरी बरी आसली. नाजाल्यार कोण उगडास कोत्तो ना आमचो. बेश्टें काबार आमचे सगळे माती आनी धूळ. तर बाबडीनो, आयच्यान ह्या पवित्र सातळ्यान आमी भितर सरता तेन्ना आमी आमकांच उगडास करुया. आनेक एक वरस देवान आमकां दिलें, आनेक एक सातळो देवान, पवित्र सातळो आनेक वर्साचो दिलो. आनेक एक पावट पास्काची परब समोरमोंक देव आमकां आदार दिता. आमी जाणो ह्या परिस्थितीन कितलो लोक मरून गेलो. गेल्याच वर्सा कितलो लोक ह्या वरस पावूंक ना. पूण देवान आमकां दवरल्यान आमचे चुचुरे केल्यात. पूण ह्या देवाच्या चुचुऱ्यांक, हे देवाचे काकलुतीक मातसो मान तरी दिवया. आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या स्वभावांतल्यान इलो तरी उपकार दाखोवया देवाक. सायबा आर्गां दिता तुका, आमकां हें जिवीत आजुनूय फावो केलाय म्हूण. आमी बरी जावंक आमकां आदार दी, बरी मनशां कोर सायबा. आमकां बरें जिवीत जियोंक, जावं फामिलीन, जावं शेजाऱ्या मदेकात, आदलें जिवीत सोडून दिता सायबा. हें सांगुया ह्या पवित्र सातोळ्यान. हो की जावन आमचो जबाब ह्या पवित्र सातोळ्याचो, जेजूच्या कोश्टा, मरना आनी जिवंतपणाचो जबाब म्हजो, जड एकल्याचो, एक एकल्याचो जबाब जावं दी. दोळे धांपुया आनी ओगेपणान नियाळ करुया. सत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्गाने प्रितुमीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्तांत ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंस पिलाताकाने गोसुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतांची वेळ आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी गरजो देवा मुखार उबारुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेचो भावार्थ गोट करूंक गरज ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करूंक आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा.
आमचो भावार्थ अवघड परिस्थितींनी दोळवळूंक ना जावंक आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो भावार्थ घोट जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सर्गीच्या बापा तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. ह्या पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सरतना आयज ताळयांच्या आयताराक आमी जेजूक येवकार दिला. आमच्या जिवितांत ताका येवकार दिवंक, आमच्या फॅमिलीनी आमच्या समाजान जेजूची तत्वां आमी जियोंक, बरेपणाची, मोगाची, मोगसण्याची, दुसऱ्यांक आदार दितेल्यांची, गरजेवंतांक पावतेल्याची तत्वां आमची जण एकल्याची कोर म्हूण आमकां तुजो आदार मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. संसारांतल्यो मोनजात पेटून तुका सायबा नाका जाल्यो. इतल्यो जात्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता कोश्यो मांद्यो. तुज्याच मोगान पुताक धाडलो बातकी सोय माताक रेसयलो. हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाल्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुझे बक्षणे आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक ते फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनांक लागून तुझे दयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावू. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा सस्ताच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व टायम तुका वाखाडूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगार आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या भवार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव. थीर बरवा शान ताच्या मोहिमे तेण्यांक कोंतरेकताव. देखून आतां दिवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कुशमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात. गाऊन भावार्थाचो गोत म्हणुया. तुझ्या खुसाली पुनर्जीवन मना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास कोत्ता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. आमा सभेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अगवार मारये देवाची माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काणीन मानवल्यान हे सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूच्या कोश्टांनी आमी वांटो घेवंक आनी आमचें जिवीत जेजूच्या कोश्टांक इल्लो तरी मान दितलें कर म्हूण आमचें जिवीत बरें कर म्हूण हात जोडून सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सरीच्या सुखा कडेन आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेऱ्यांक आमी बरो वाशानोंत रेखता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर्वाखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. आमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे दोयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियात तूं सिकेक वटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर
देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक कोळोवण्यो आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन सगळी तयारी केल्या आल्तार आनी दुसरी तयारी केल्या तांकांय हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जाल्लें 16,200 रुपया तुमकां म्हजें दिनवास पयले राब्रेलाचे निमाणो ब्रेस्तार मॉन्डी थर्सडे जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप वो दोबाजीक समारोप जेजूच्या जेवणाचो निमाण्या जातलो 5 वरांचेर सांजे मांडावळ कोत्तिलीन लिटर्जिकल एनिमेटर्स आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स ज्या कोणाक ह्या मिसांत वांटो घेवंक जायना तांकां दुसरें मीस आसा सांजेच्या 7 वरांचेर म्हणटच दोबाजीक मीस जातलें 5 वरांचेर आनी दुसरें मीस जातलें 7 वरांचेर ताची मांडावळ कोत्तिलीन आमचे पॅरीश यूथ त्या उपरांत आमी जेजूक वेळ सारूंक आमी म्हणटा पवित्र वरां ही पवित्र वरां जेजूक जेन्ना ताच्या कोश्टांनी तो भितर सरता निमाण्या शुक्राराक तो तयार जाता आमी ताका सांगात दिवंक वेळ सारूंक ही वरां आमी दवरल्यान बरे भाशेन आयकात सांजेचे 8 ते 8:30 जोमो 1 Alto Bella Vista 1 and 2 Livramento Mãe de Deus आणि Barros 8 ते 8:30 8:30 ते 9 जोमो 2 मोरोड 1 आणि मोरोड 2 मॉनी मॉन्तेविला
9 ते 9:30 Zomo 3, Pershet, Santaton 1, Santaton 2. आणि 9:30 ते 10 Zomo 4, Aradi 1, 2 and 3. आणि आग्नी सगल्यांनी आपापल्या सांगलेल्या वेळाक इगोर्जेन येवन जेजूक सांगात दिवंक खेरीत भाशेन वावुरचें आनी तुमकांय आनी तुमच्या फॅमिलींक देव कृपा मेळून घेवची. दुसरे एप्रिलाचे निमाणो शुक्रार सकाळी 7:30 वाजता खुर्साची वाट जातली आनी हे फावटी इगोर्जेन जातली, भायर जावची ना. कित्याक तुमी जाणत आमकां सरकारान घातल्यात कायदे की जमा जावंक जायनात, जमा जावंक जायनात. सेक्शन 144 आमच्या गोंयांत घातलां म्हणटच जमा जावंक जायनात. आनी तुमी चोत्राय धरची, सांजेचे 5:00 बी येतात तेन्ना जोम्यांनी येतात जाल्यार सांबाळत, त्रासान पडटलो हांव. म्हणटच ही गंभीर परिस्थितीन सरकारान स्ट्रिक्ट कायदो घातला, सेक्शन 144. म्हणटच पब्लीक प्लेसीस जावं रस्त्याचेर जावं मैदानाचेर जावं अशें एकठांय जावंक जायना. म्हणटच तुमी चोत्राय धरची. देखून खुर्साची वाट आमी इगोर्जेन कोत्तल्या आनी जाता तितलें सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें. हांव जाणो सगल्यांक येवंक खोशी आसा, पूण ही परिस्थिती एकदम अवघड. आमी सजमल्या ही कोवीड काबार जाली म्हूण, हो काबार चडी जाल्या म्हूण पत्तून चडली, पत्तून. आनी हांव जाणो म्हज्या कितल्या इश्टांक सारके जावं पाद्रींक जावं इश्टांक काल पोर कोवीड जाल्या. म्हणटच चोत्राय धरची. सांजेची सेवाधर्मी करीत, जेजूच्या कोश्टांची आनी मोरनाची सेवाधर्मी करीत सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. ताची मांडावळ कोत्तलीन कॉफ्रारीय. सकाळी खुर्साचे वाटेची मांडावळ कोत्तलीन पॅरीश कावन्सल. आमी ह्या वर्सा थारायल्ले की निमाणो शुक्रार तरी कोत्तले हो पास, पूण पत्तून कालच्या दिसा जेन्ना ही परिस्थिती कितें म्हणटात ते सेक्शन 144 लागले, आमच्यांनी ह्या वर्साय हो 7वो पास करूंक घोडेक मेळचें ना. काडीत जाल्यार आमी घोडेक कोत्तले. म्हणटच जशें जशें सिट्युएशन चेंज जाता तशें तशें तुमकां आमी गमयतले. सजमल्यान सजमल्यान जशें जशें सिट्युएशन बदलता तशें तशें तुमकां गमयतले. आतां तरी सजमलां. हां, तिसरे एप्रिलाचे पास्काची पोरबेची समारंभणी सांजेच्या 11 वरांचेर जातली. पूण आतां परिस्थिती बदलल्या देखून घोडेक आमी ती लागीं हाडीन, तो पयलीं हाडीन. 4 एप्रिलाचे इस्टर संडे, पास्कांचे परब आयतार पास्काचो पयले मीस जातले 8 वरांचेर कोंकणीन मांडावळ कोत्तलीन चर्च क्वायर. दुसरे मीस इंग्लिशीन 9:30 वरांचेर मांडावळ कोत्तलीन पॅरीश यूथ. गोराब्यांचेर आशिर्वाद ह्या वर्सा जातलो जावचो ना ते आमी परिस्थिती बदलता ते प्रमाणे तुमकां गमयतले. म्हणून आनी एक फावट सांगता, द सिट्युएशन इज व्हेरी फ्लुईड. कोंकणी सदमाना जाल्यार इंग्लिशीन सांगता. द सिट्युएशन इन गोवा इज व्हेरी फ्लुईड. सो वी कॅनॉट टेक डिसिजन्स like that. We have to wait, see, and then decide. So even house blessings, I'm keeping it in abeyance. They may be, they may not be. If not now, maybe later. गोराब्याचे आशिर्वाद आतांच जावंक जाय म्हण ना, पास्कान जातो फुडें व्हरूंक जाता. म्हणटच ते आमी पळयलेले. 1 ते 4 तारखेर पर्यंत चर्च ऑफिस बंद आसतलें. 5 तारखेर सोमारा दीस, पास्काच्या सोमारा दीस जावन आमची सकाळची मिसां सुमाराच्या दिसांनी 7 वरांचेर जातले.
इतलो तेंप आमी 8 वरांचेर केला. आतां येता त्या सोमारा दिसतावन आमी ते 7 वरांचेर करूंक येवजिला. पॅरिश कावन्सिलाची जमात जातली 11 एप्रिलाचे 10:30 वरांचेर. देवाचे कृपेन आनी पवित्र इगोजेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावन फुडें सरल्यान डेनियल डिसोजा, अगास्टस आनी विल्मा डिसोजा पोर्रेचो, ताचे व्हंकलेचें नांव पालोमा जासिंता फेर्नांडीस, पॉल आनी मिला फेर्नांडीस आल्तो बेला वेस्ता ही तिसरी चीट. एलिसन लोबात फारिया, लॉरेन्स लोबात फारिया आनी एल्विरा लोबात फारिया वान्सियो, ताचे व्हंकलेचें नांव मर्टल एन पिंटो, मेल्विन मारिया आनी बेर्ता पिंटो म्हापशेचे ही दुसरी चीट. नोएल क्रिस्पिन रॉड्रिगीस, ब्रुनो सांतान आनी मारिकिन्या डायस, मौरिसियो मोरोड, ताचे व्हंकलेचें नांव लुसी मेंडोन्सा, झेवियर आनी कोसेसांव मेंडोन्सा सातरदास सावंतवाडी ही दुसरी चीट. तेच भाशेन ब्रायन फेर्नांडीस, क्लेमेंट सेझर फेर्नांडीस आनी रुबी फेर्नांडीस पोर्रेचो, ताचे व्हंकलेचें नांव क्लॅरिसा फेर्नांडीस, जुआव सांतान रोमानो फेर्नांडीस आनी कारोलिना सांतान फेर्नांडीस सोदारबाट गिरी ही पयली चीट. सेबी एंटनी फिदेलिस फेर्नांडीस, जोकीन लुईस डायगो फेर्नांडीस आनी मारिया सोफिया आंतोनेता फेर्नांडीस मायना कुर्तोरी, ताचे व्हंकलेचें नांव क्लेना de Lourdes फारिया, क्लाउदियो कोसेसाव जुसे de Lourdes फारिया आनी जुलियाना योफ्रेजिया de Lourdes फारिया लिव्रामेंत वाड्यांतले पयली चीट. उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देड्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक खिलायलोली जेजूची कूड जाली आमचे खाण आनी कुर्सार वारोयलेले जेजूचे रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बोवाळ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो त्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरो वाशान आशिल्ले सरवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार खुशाल आयतार तुमकां उंडेता. तुका आवडटा फादर.